नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक सगळ्याक तुमकां येवकार. हांव सुशांत गोरवार म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकन्नेकार तुमचे मुखार घेवन येताच्यो खबरो. आनीक सद्याक जर खंयची एक जर भयानक अशी खबर किंवा सामकी लोकांची थरकाप उडोवपाची सारकी एक जर खबर आसत ती म्हणजे सद्यान पावसान हांगा पुराय साश्टीक घाल्लो धुमाकूळ. आनीक आज परत एकदां खवळिल्ल्या आमच्या दर्याक होडी घाल्ल्यान बाणावले हांगा एक बोट बुडली आनीक 11 जाण थंय कामगार आशिल्ले ताणें आपलो पोवत तळेर येवन आपलो जीव वाटायलो. गौरांग सद्याक एक परिस्थिती ही आतां ही तिसरी बोट बुडल्या. सो इतलो खवळिल्लो हें आसतना दर्यो आसतना अजुनूय आमचे नुस्तेकार आसात ते दर्याक वतात कित्याक? तितलो खवळिल्लो मेन म्हणजे ही बोट जी आसा ही दोन ना जाली. फर्स्ट कोलवा जेन्ना जाली तेन्ना उलटल्ली आनी सेकंड टायम आतां ही जी बोटीचे मेन प्रॉब्लम जालो तो मोठ एक इंजीन बंद पडलें. फर्स्ट दीस जेन्ना उलटल्लें तेन्ना ती वताली दर्याक तेन्ना बंद पडिल्लें आनी आज जेन्ना येताली नुस्तें मारून नुस्तें तांकां लागलें ना नुस्तें आनी ताका लागून ती आयल्यान सकून येताली तेन्ना ती वाटेर बाबा परतो इंजीन बंद पडिल्ल्यान ही बोट पलटली. मेन हाजो फेलियर आशिल्लो तो इंजीन बंद पडलें आनी त्या लाराचेर ताका ती एडजस्ट जायना जाली. सो तो माग जो सायडीच्यान हें लायत तो परतो मोडलो आनी ती बोट पलटली. ती कितें चड पयस नाशिल्ली दर्याच्या फक्त लारांक भितर घुसपून कोणी जर वचत जाल्यार भंय आशिल्लो. सो तितले म्हणल्यार आमचे लायफ गार्ड बी सगळे पावन ते जेस्की घेवन पाविल्ली थंय. ताचे पयलीं लेबर आमचे वयर आयले आनी ताणें रोखडीच बोट ओडून वयर हाडली. एक्चुली दर्याची जर सिच्युएशन पयलें जाल्यार वचपाची न्ही हरशीं तरी आसतना कितें थोडे सोलार आपल्याक लागतले ह्या आशेन वतात. पूण सोलार लागले जाल्यार आतां दुसरी म्हणटा भशेन सोलाराक एक सायडीच्यान म्हणटा ती रेट ना. सेम परिस्थिती आमची बेतूल धोक्यार जाल्ली आसा, कुडबण जेटीर जाल्ली आसा. कुडबण जेटीर म्हाका दिसता आज पर्यंत म्हणजे 1 तारखेक स्टार्ट जाल्लें. 1 तारखेक एकूय बोट गेली ना, 2 तारखेकूय बोट गेली ना, 3 तारखेक 2 बोटी गेल्यो आनी ताजे नंतर काल म्हाका दिसता 30 बोटी सुमार गेल्यो. आनीक आतां पयलीं ज्यो 2 बोटी गेल्ल्यो तातूंत व्हडलो असो हें लागलो ना तुका म्हणजे बरो रिपोर्ट जालो ना. आनीक रिपोर्ट जालो ना तो वेगळो थंय परत तेच सेम तुका त्यो व्हडली बोटी तांकां डिजल बाकीचे लेबराचे खाण लेबराचे सगळें तुका हें करता म्हळ्यार ते म्हारग पडपाचें. सो तांकां तें रिपोर्ट जालें आनीक जे सोलार मेळटा कॅच ताका रेट ना. सुंगटांक सांची रेट ना. लास्ट इयर म्हणटा ते आमकां बंपर बांगडो पडिल्लो पूण बांगडो आमी सामको म्हळ्यार सवायांतले सवाय म्हणजे कांय हें नासतना असो विकचो पडलो आमकां. आमकां कांय फायदो ना. फायदो कोणा जालो जाल्यार फीश मिलान जाता. सेम परिस्थिती थंय सुंगटाच्या बाबतींत जाल्या. सो कोण बोटी गेले ना आनीक वेदर कशें आसा हाजेरूय म्हणजे वेदर भायर रफ आसा प्लस तांकां बेतलाक कितें जाता बेतलांतल्यान तूं जेन्ना वता थंय ती खाडयेक ती रेंव पडिल्ली आसता आनी बोटी लागून उरपाचोय धोको आसता. सो ते आनी नाका भानगड मातशी लेट गेल्यार लेट या अशें म्हणून ते बोटी वचनासतना रावल्यात. म्हणजे दिसता चडांत चड बोटी ह्यो वचनासतना रावल्यात हातूंतल्यान कित्याक ते फिशिंगाक वचनासतना धोक्यारच लावन आसात. सो थंय आनीक एक प्रॉब्लम आसा की बोटी ते म्हणटात आमकां जो नवो धोको जेटी बांदल्या सरकारान 4.5 वर्सां सुमार जाली नवो धोको बांदून दवरला. तो धोको अजून ओपनिंग केलो ना. तो कितें बांदलें कित्याक म्हणटा तो जाणटे जातकीर म्हणजे परतो रिपेरा येता तेन्ना तुमी ओपनिंग करतले. तो ओपनिंग करपाचो आनी थंय जें डंप जावं कितें कोणें पोन्नी जाळी आनी कितें स्क्रॅप मटेरियल दवरलां तें काडून म्हणटा आमकां जर दिल्लें जाल्यार आमकां बाकीच्या बोटींक लावपाक धोकेर बऱ्या पडटा आशिल्ल्यो. आतां बोटी लावपाक जागो ना अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे बोटीक बोट बांदून आनी कशें तुका आयल्यान हाडून हांगा सगळें जें वेस्ट मटेरियल आसा सो तें काडून जर तो ओपनिंग केल्लो जाल्यार आमकां तो बेगीन बऱ्या पडटा आशिल्लो. हें तांची एक थंयची बोटकाराची म्हणणें आशिल्लें. त्याच बरोबर बोटी थंय आतां तुका मेन म्हणजे रस्तो आनीक पब्लिकाक टॉयलेट जे कामगार आसात तांकां टॉयलेट हें करपा आशिल्लें. टॉयलेट म्हाका दिसता आजूच ओपन केल्यात ते. आनीक बाकीचे म्हण तूं बोटी हायकोर्ट इन्स्पेक्शन जालें न्ही जेटीचें ते म्हणटा ते एक हायकोर्टाच्या हाजे वयल्यान एक PIL घाल्ली एक इंडिविज्युअलान ती घाल्ली एक्चुली मालीम जेटीक लागून खंय. मागीर जेन्ना हायकोर्टान थंय पयर मॅटर आयलें तेन्ना तांणी हें सांगलें की सगळी बोटी तुमी सगळी जेटी तुमी इन्स्पेक्शन करच्यो. सो त्या धर्तरेचेर आज त्या हायकोर्टाच्या हाजे फाटल्यान तांणी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. पूण इन्स्पेक्शना जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें आनी थंय प्रत्येक डिपार्टमेंट आशिल्ले ट्रॅफीक आशिल्लें म्हण तूं FDA आशिल्ले लिगल मेट्रोलॉजी आशिल्ले प्रत्येकान हेल्थ आशिल्ले. सो हांगा हे जे इश्यू आयले ते मागीर पंचायतीनी इश्यू मांडले तांचे बरोबर तुमी कशें आमचेर ब्लेम पंचायतीचेर सगळो ब्लेम घालून कोता येना अशें म्हणून पंचायतीन सांगलें. पंचायतीचेर खुबसो ब्लेम आयलो तेन्ना तुमी तुमचे पर्यंत कितें करपाचें आनी तुमी म्हणजे आमकां तुमी हेल्प जाय आमी तुमकां सगळ्यांनी हें करून तें करपाक जाय.
फॉर एक्झाम्पल ट्रॅफिकाचे खुबशे प्रॉब्लेम आसा. ट्रॅफिक DYSPन ते हें म्हणलें की व्हेकल जो फ्लो आसा तो सारको उरना, पार्किंग वेगळे कडेन जाय. म्हणजे 2 व्हिलर पार्किंग वेगळें, मागीर कार पार्किंग वेगळें, आनी ज्यो हेवी ट्रक्स येतात जे व्हरपाक बी तांकांय पार्किंग वेगळे कडेन आसपाक जाय. सो हो प्लेस कोण आयडेंटिफाय करतलो हें सगळें बसून एक रोड मॅप करून थंय मागीर मुखावेलें काम करपाक जाय हें ताणें सांगिल्लें आसा. हेल्थाच्या बाबतींत म्हणटा तें आतां कशें जाल्लें आसा, थंय बोटीकाराले लेबर रावतात सायडी बिडी. सो हांकां तुमी खंय दवरपाचें. थोडे कितें म्हणटात ना आमच्या हांगा पयलीं टॉयलेट्स ना तांकां. आनी कितें इतले 200-300 बोटी आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक बोटीचेर समज एक 30 जाण रावले जाल्यार तांकां तूं 10 टॉयलेटींनी जावपा ना. सो हातूंत भितर कशें आसा, बोटकारांनी आतां तें कमर्शियल जायत गेल्लो आसा तुमचो. सो तांणी आपल्याले लेबर खंय दवरतात. आतां आमी कशें म्हणटात कन्स्ट्रक्शन सायटीर लेबर तुमी भायर दवरता म्हणटा पळय, तांणी तांकां फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक जाय. सो बोटीकारांनी हांगा थोडी तांकां फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक, उरिल्ली तांकां गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय अशें फिशरीसान. ह्यो हाजेर सद्याक फाटल्या आमच्या आठवड्याक जे वायनाड हांगा जो सामके एक महाभयंकर असो विध्वंस जालो त्या हाजेर ताका म्हणजे त्या स्केलीचेर अशें म्हणना हांव, पण मडगांवांय कांय सुवातो अश्यो आसात की थंय वायनाड जावपाक शकता अशे तरेचे आसा. आनी हे आमी ह्याच माध्यमांतल्यान हाजे पयलीं जेन्ना मडगांवांतले प्लॅनिंगाचें उलयताले तेन्ना सावय कुतीन हाणें हें केल्लें की जे आमचे हो आमचो मोती दोंगराचे ते सकल्लो हे आसा, मोती दोंगर आनीक ते आमचे हे आसा ते सकल्लो भाग आसा तोय ताजे कडेन अशें इतलें आसा की तो केन्नाय कोसळपाक शकता, कारण तें प्लॅनिंग ना. आनी हे जे ताणें सांगिल्लें तें पयर खरें जालें. पयर ते आमचे सपना व्हॅली तो प्रोजेक्ट आहा ताजे कडल्यान ती एक रिटेनिंग वॉलाची हेच कोसळून गेली. आनीक देवादयेन बरें की थंय ते बिल्डिंगे काडनात. थंय एक 4 मजली बिल्डींग आसा आनी एक 6 मजली बिल्डींग आसा. जर ते बिल्डिंगे जर कितें जालें जाल्यार ही सगळी बिल्डिंग्यो जर सकयल आयिल्ल्यो जाल्यार हय मुखार रस्त्यार पावपा बाकीची घरां सकयल जे थंय सगळी झोपडपट्टी जी दुसरे वयच्यान आमची ऑस्पिसियाची ते त्या वयच्यान आसा ती झोपडपट्टी जर पळयली जाल्यार फाल्यां जर हो दोंगर जर सगळो देंवून सकयल आयलो माती, तांची परिस्थिती कितें. मडगांवाक 2 तरेन वायनाड जावपाक शकता. एक म्हणजे तूं आतां सांगता तशें दोंगराचे भाग कोसळून म्हणजे मोती दोंगर रेंज. आतां आमी ह्या पावसाक जर पळयलें मोती दोंगरार 3 कडेन पडझड जाली. एक म्हणजे तळसां झरीर जाली, एक तुगेली आमची हांगा नागेश गार्डना कडेन जाली, अशें करून आनी बारीक बारीक पयर जाली ही. सो ह्यो 3 जाल्यो. आनी दुसरे वटेच्यान म्हणटा तुका ज्यो ओल्ड बिल्डींग आसात मडगांवा भितर, अश्यो कितल्योश्यो पडीक ओल्ड बिल्डींग आसात त्यो सामकी डेंजरस परिस्थिती. म्हाका 16-17 तरी कमीत कमी आसतल्यो. आनी सामकें म्हळ्यार सामकें तेंचें पॉप्युलेशन हें एक मुखाल्लें डिजास्टर आसा. आनी हें कितें हाका पावस आनी गीम अशें नाका, हें केन्नाय पडपाक शकता. आनी हाजेर मातशें आमची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनान म्युन्सिपालिटीन बसून जर हाजेर विचार केलो आनी ह्यो जर बिल्डिंगो जर डेमोलिश केल्यो जावं त्यो रिकन्स्ट्रक्शनाक घाल्यो जाल्यार एक कोटीच्यान बरें जातलें. तुमी पयलीं म्हणल्यार त्यो डेमोलिश करात मातश्यो. कारण मेन म्हणल्यार रस्ते व्हडले करपाक तुका चान्सीस आसता. रस्ते व्हडले करपाचें सोडून दी. आतां हांव तुका एक सिंपल एग्जांपल सांगता. सिंडिकेट हॉटेल आशिल्लें ती बिल्डींग आसा ती आतां कितलीं वर्सां बंद जाली आसा कारण डेंजरस म्हणून पडली जाल्यार कितें जातलें तो तूं सांग. तो सामको गजबजिल्लो रस्तो. अश्यो मडगांव बाजाराक कितल्योश्यो बिल्डींग आसात. ह्या वयच्यान गेटी कडेन आसता बिल्डींग. गेटी कडेन आसा. आमची बोरकार सुपर मार्केटा कडेन मुखार जो पार्ट आसा तो कंप्लीट पडपाक आयिल्लो आसा. आमची आतां ही सद्याक हातूंत टॉक ऑफ द टावन म्हणटा बँक ऑफ बरोडाचे हांव ही आमचे जे म्युन्सिपालिटीन ट्रेड लायसन दिवन शोरूम ओपन करपाक जी विड्रॉ केली ती बिल्डींग आसा. अशी कितल्योश्यो बिल्डींग आसा. हें एक तरेचें डिस्ट्रक्शन. दुसरें बेसुमार कन्स्ट्रक्शन जाल्ले कारणान खंय पळयनासतना कांयच रूल सगळे धाब्यार वचून जें कन्स्ट्रक्शन जाल्ले कारणान म्हणजे वयली भागाक म्हणजे दोंगराळ भागाक मागीर ती सिटी जावं पयलीं ते दोंगराळ भाग टायप आशिल्लो म्हणजे मोती दोंगराचेर भरपूर अशें करून कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा. तुजें ताजे ओपोजीट जें हातूं आसा आतां पयर सपना हें थंय अशें करून ह्या दोंगराचेर कन्स्ट्रक्शन हें एक पळोवपाक जाय. हाजेर हें जावपाक शकता फुडाराक अशें कित्याक माती देंवत रावली भुसभुशीत माती ताका वेगवेगळे फॅक्टर आसा. तुजी वॉल कितली म्हण हें करतली एक समज बांदली सुद्दां वॉल ती कितली वेळ लोड धरून रावतली हें पळोवपाक जाय. हें जावपाक एक लक्षात दवरपाक जाय. असोच तरेन असोच पावसाक भितर काणकोणा ते रुबी कोसळून कितले जवळपास 50 लोक हे जाल्ले मेले. तर तातूंत भितर एक
म्हणल्यार ते बरें म्हणटात काय ते कन्स्ट्रक्शन चालू आसतना हें जालें एक राविल्ल्या लोक जर राविल्ले आशिल्ले जाल्यार आनी कितलो केन्ना म्हणलो जावपाचो तें सांगपा येना. अशे तरेन सद्याक हें जाल्लें आसा. आनी एक काल जो गोमंतक टीव्हीनूच जो इशू घेतिल्लो तो म्हणजे मडगांवाक वाडपी कचरो जो आमचे खेळपा खातीर जो ग्रावंड हें केला थंय सद्याक तो डंपींग ग्रावंड जाल्लो. म्हणजे पयर हांवें तो म्हणिल्लें तशें सोणसोडो निवळ जाता आनी मडगांवाक बाकी कडेन सोणसोडे तयार जायत आसात आनीक आमची म्युन्सिपालिटी आतां न्हिदल्या. ना म्युन्सिपालिटी कितें म्हणटा की लोक आमकां हाडून हाडून दितात, लोक आमकां हाडून हाडून दितात. सो म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी कितें? आतां लोक हाडून दितात हांव ना म्हणटा. गार्डन वेस्ट लोक कितें करतले? लोक गार्डन वेस्ट हाडून दितात. लोकांक चार्ज कर चडांत चड. हय तुमी चार्ज ऑलरेडी करतात न्ही गार्बेज. आनी तो कितें आसा तो कचऱ्याक तुमी एक मशीन लायल्या पुरो. पूण लोक तुमकां थर्मोकॉल हाडून दिनात. थर्मोकॉल तुमी हे सायडीक पडिल्लें HGPDA मार्केटां पडिल्लें तें व्हरतात आनी थंय उडयतात आनी ताजे वयल्यान माती घालतात. हाजे पयलीं अशेंच ते वेस्टर्न बायपासाचेर सोंड उडयल्ली आनी निमाणे कडेन हायकोर्टान चांपी पडून भायर काडची पडली. आनी तुमकां ऑलरेडी एकदां हायकोर्टान बडी मारिल्ली आसा. तुमी अशेंच KTC कडेन उडयताले पयलीं. KTC कडेन उडयताले. तुमी लोक दितात म्हणजे ताजेर उपाय करपाक आमचे कडेन जागा ना. म्हणजे कोणें पळोवप जागा ना जाल्यार तुमी आयडेंटिफाय करप काडपा जाय म्हण निमाणे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बंद करपाक लायली. मागीर तुमी जागा ना जाल्यार तुमी जागो करपाक जाय आशिल्लो. इतली वर्स तुमी करताले कितें म्युन्सिपालिटी मडगांव म्युन्सिपालिटी? मशीन ना जाल्यार आनी मशीन हाडपाक जाय ना. पावसाक मशीन चलनात, पावसाक हें जायनात. हाजेर तुमी कितें तरी ऑप्शन करपाक जाय. तुमी आतां व्हडलो बंद पडिल्लो तो प्लांट घेतलो सो तातूंत आनी एक शेड घालात खंय सायडीक घालपाक मेळटा आनी थंय ती मशीन घालात आनी ते आतां पयलीं भशेन काय म्हणपाक शकना आमचे जागो ना आमकां जागो ना. ऑलरेडी सडसडो साफ जावन जागो भितर आसा. भितर भरपूर जागा आसा. तातूंत भितर तुमी कितें करपाक तें करात आनी तो थंयच्या थंय ट्रीट करपाक जाता. जो मटेरियलाचेर ट्रीट करपाक जाता तो तरी ट्रीट करात. बाकीचे तुमी भायर धाडटा तो वेगळो, काकोड्या धाडटा तो वेगळो जो वोलो कचरो आसता. जो हांगा जाता तो तरी ट्रीट करा तुमी. सो ताजे पासून बरें सारें जावपाक शकता. बाकीची मोठी लांकडां आसात ती कोणाक दियात काडून म्हणजे ती विकपाक ऑप्शनी करपाक मेळटा तुका. जाल्यार पूण ताज्याक मोठी आसल्यार तुमी तुका दियात बोंगसाळी दियात. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार अजुनूय मडगांवां जें प्रशासन आसा तें जशें जावपाक जाय चलपाक जाय तशें चलता अशें दिसना. कोणाय कितें म्हणून आमी एकल्यान म्हणल्यार आमी सोणसोडो साफ केलो, दुसऱ्यान म्हणटा आनी हें केलें, तिसरी म्हणटा डोर टू डोर हें केलें. तरी आतां सगळें अजुनूय जो मडगांवचो मॅस आसा तो अजून जाग्यार पडना. आनी तातूंत भितर ह्या पावसान दाखोवन दिला की तुमी जर अशेंच लेथार्जिकल रावले जाल्यार मडगांवचे वायनाड जावपाक वेळ लागचो ना. सो ही आतां जी सुदैवान एकच म्हळ्यार एकच घडणूक अशी जाली. इतले 7-8 जाले तातूंत भितर एक घडणुके भितर एकलो मनीस एक्सपायर जालो. बाकी कडेन कोणाक कांय जावंक ना. कोण इंजर्ड एक 2 जाण इंजर्ड जाले. पूण देवादयेन व्हडलो अनर्थ जावंक ना. घरां पडली पूण अनर्थ जावंक ना. पूण हो अनर्थ जावचो ना असल्यातले हें न्ही. कारण ज्या तरेन जी हे पडल्यात घरां पडल्यात किंवा दोंगर कोसळ्ळ्यात ते पळयल्यार मडगांवय आतांच उपाय घेवपाक जाय. ना जाल्यार असोच जर फुडले वर्स पावस पडलो जाल्यार मडगांव सकयल देंवपाक वेळ लागचो ना. इतलेंच आमी हें करता. आनी ही पाळी मडगांवकाराचेर हाडपाक म्युन्सिपालिटीन किंवा बाकीचे जे कोण आसात तांणी दिवची न्ही इतलेंच आमी मागतात आनी चर्चा बंद करतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.